Thank you, 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 thank you. चल 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 यो या चल 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 या चल बिल या नमस्कार. आम्ही आज असा भतग्राम म्हणल्यार आदले भतग्राम आतां आमी जेका बिचोली म्हणटा किंवा डिवचल म्हणटा ह्या वाठारान. आणि ह्या वाठाराचो सांगपाचें म्हणल्यार निसर्ग हांगा जितको आसा तितकोच म्हणजे बॅलन्स्ड जेका आमी म्हणू शकता अशें आसा. कारण हांगा निसर्ग आसा, मायनींग आसा, इंडस्ट्री आसा किंवा कल्चर, हिस्टॉरीक, आर्किओलॉजिकल अशे आर्किओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स अशे वाठार हांगा खूब अशे थळां आसात. आणि हांगच्या लोकांचे सांगपाचें जालें जाल्यार अशें म्हणटात की डिवचलकार खंय ताट मानेन वखदाक स्वाभिमानान वागतात. आनी ताचेंच उदाहरण म्हळ्यार कशें आसता, हांगसरलो जिखून आयिल्लो आमदार तो ताका खंय सेकंड टर्म दिवपा खातीर लोक हांगा सेकंड टर्म दिनात झट करून. आनी अशेंच ताट मानेचो स्वाभिमानी हांगसरलो सोशल वर्कर, हांगसरलो आदलो आमदार, डिवचलचो आदलो आमदार आज आमचे भेटेक आमच्या वांगडा आसा. आमी आयल्यात श्री संदीपक प्रायमरी स्कूल डिवचल हांगा. आनी आमच्या वांगडा आसा मानेस्त सर नरेश सावळजी. सर नमस्कार. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. तुमकां पयलें तर वाडदिवसाच्यो खूब खूब परबी. थँक्यू 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 व्हेरी मच. हांव आतां इंट्रोडक्शन करतालो की हांगसरले जे डिवचलकार जे आसात ताट मानेन वागतात स्वाभिमानी, तातूंतल्यान खूब अशे प्रश्न म्हाका तुमकां विचारूंक कशें दिसता. आज तुमच्या वाडदिवसाच्या निमतान हांगा मेळोंक आयलो तुमकां. पयलीं तर म्हाका एक सांगात, तुमी अशे यंग आनी डायनेमीक दिसतात न्ही, म्हणजे ते एनर्जेटीक जे दिसता तेजो राज कितें? हांव इतलेंच सांगता की हांव चिंतता आसतना बरे विचार चिंतता. ओके. जेवता आसतना लिमिटेड बरें जेवता. आनी जे लोक आसा पळय, ज्या लोकांच्या संगतीत आसा हांव, त्या बऱ्या विचारांच्या लोकांच्या संगतीत सुसंगत. इतलेंच. एनर्जेटीक सांगलें तुमी. आनी एक गजाल आहा, म्हणजे अशें म्हणटा की कोणी खंयच्याय टायमार तुमकां उलो दिलो, हाक मारली किंवा आवाज दिलो, तुमी फटकून थंय पावता. कशें आसता, आमी अशें म्हणू शकता की तुमी आतां राजकारणी न्हू, करचेंच पडटा तुमकां. अशेंच राजकारणान येयले तेन्नाच्यान अशें काय पयलीं साकून तशें तुमी? तशें पळोवपाक गेल्यार पयलीं पासून म्हजो गुणधर्म स्वभाव धर्म सगळें तेच तशेंच आसा. कारण म्हाका पयलीं पॉलिटिक्सान म्हाका व्हडलोसो इंट्रस्ट नासलो. पूण जेन्ना आमी पिर्ण अर्बना सारकी संस्था सुरू केली आनी लोकांक बऱ्याचशा लोकांक आमी स्वताच्या पांयाचेर उबे केले, बऱ्याचशा लोकांक आमी हेल्प केला. आनी ते अशा पद्दतीची गजाली घडत गेल्यो की लोक संपर्क वाडत गेलो. आनी लोकांनीच म्हाका राजकारणांत हाडलो. कारण म्हजो मित्र गुरदास गांवस आसलो. गुरदासान म्हाका म्हणपाक लागलो की तूं कित्याक दिवचल्यान काम सुरू करना, तुका बरी संदी आसा सोशल वर्क. म्हणल्यार हांवें म्हटलें करुया. सोशल वर्क तशें म्हणजे पयलीं पासूनच सुरू आसलें. सोशल वर्क म्हणून आमच्या भुरगेपणांतल्यान आमचें सोशल वर्क चालूच आसलें. पूण राजकारणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान काम तूं कित्याक सुरू करना, म्हाका इंट्रस्ट म्हाका अजिबात नासलो. कारण म्हाजी जी संस्था आसा पळय, त्या संस्थे कडेन लोकांनी राजकीय चश्म्यांतल्यान पळोवचें न्ही अशी म्हजी सुरवाती पासून म्हजो विचार आसलो. म्हाका दिसतालें अशें. पूण मागीर हळू अशें गजाल जाली की लोकसंपर्क वाडत गेलो, म्हजे मित्र परिवारय वाडलो बरोच. आनी ताका लागून ते म्हणपाक लागले की तूं आतां राजकारणांत कित्याक येयना.
जाल्यार तेन्ना लोकांनी म्हाका राजकारण हाडलं. म्हाका मुद्दाम जाय म्हणून हांव राजकारणांत येवंक ना, लोकांनी हाडलो. तुम्ही आता गुणधर्म म्हणून उलयले तुवें. हय. गुणधर्म अशें म्हणटात, हांव म्हणिना अशें म्हणटात. आनी दिसता बेजिकली अशें दिसता खंय खंय तुमकां राग खट करून येता. बरोबर. तो सांगता प्रत्येक मनशाचो स्वभाव धर्म किंवा प्रत्येकाचो गुणधर्म आसा पळय त्या प्रमाणे. आनी म्हाका कशें आसा की म्हाका अन्याय सहन जायना. हांव 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 शिस्तीन आसता. हांव प्रामाणीकपणे काम करता. म्हणजे म्हज्यो संस्था म्हणजे म्हाका इतलोच आसा हें की ज्या जाग्याचेर प्रामाणीकपण आसा, ज्या जाग्याची शिस्त आसा आनी थंयच विश्वास आसा, आनी तेका लागून म्हाज्या बरोबर सगळ्या लोकांनी त्या पद्दतीन वागचें, बरें आसचें, प्रत्येकाचें राहणीमान वाडचें, बरे भशेन वाडचें. आनी ह्या गोंया भितर आसूं, ह्या भारता भितर, ह्या जगान प्रत्येकान नांव कमोवचें आनी खंय तरी बऱ्या मार्गान बऱ्या दिशेन वचचें असो म्हजो विचार आसा. म्हणून प्रत्येकान बरो शिस्तीन आसचो, बरो प्रामाणीक आसचो, डिसिप्लीन अशें म्हाका दिसता, अशें उद्देशान. तशी तकलेन तिडक घेवन हांव भोंवना की हांव पोटान पोट तिडक म्हणटा पळय ती म्हणटात ती. म्हणून म्हाका केन्नाय म्हणजे अशें दुख्ख जाता, वायट दिसता. आनी म्हाका गरिबाच्या दोळ्यान म्हाका दुख्ख केन्नाच म्हाका सहन जायना. आनी खंयच्याय मनशान चुकीची गजाल करप ना. ज्या मनशाक करपाक जाता त्या मनशान खरेंच बरें काम करपाक जाय, तेणी चुकीचें काम करप ना. राग आयलो की तुम्ही म्हणटात तुमी पोट तिडकीच्यान तुमी ते एक बऱ्या खातीर उलयता. पण केन्ना केन्ना कशें जाता लोक दुखवता. म्हाका अशें म्हाकाय खबर आसा दुखवता, पूण म्हाज्या स्वार्था खातीर हांव दुसऱ्याचें नुकसान करिना म्हणून सांगता. म्हणजे समजा एकटो मनीस आयलो म्हाजे कडेन आनी म्हाका सांगता तो हें म्हजें काम आसा, म्हाका खबर आसा हें काम म्हजे कडेन जावचेंच ना म्हणून तेचें भविश्य हांव केन्नाच पेड्ड्यार करचो ना. म्हणून हांव ताका सरळ सांगता हें म्हजें काम म्हजे कडेन जावचें ना, तूं दुसरे कडेन वचून कर, हें हांव स्पश्टपणे सांगता. तितून समजा तेका राग येता जाल्यार म्हाका कांय फरक पडना, असो म्हजो समज आहा. म्हाका कांय फरक पडना, दुसऱ्याचें बरें जावपाक जाय इतलोच म्हजो शुद्ध हेतू आसता. हांवें सुरवातेकूच म्हणलें की दिवचलकार ताटमानेचे लोक, स्वाभिमानी लोक. हांगसरलो जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जी आहा ती अशी म्हणटा की एका आमदाराक एकदां जिखून हाडलो नेक्स्ट कंटिन्युअस टर्म दिना खंय ते ब्रेक दिता खंय. ताका तुमी कशें पळयता? तशें पळोवपाक गेल्यार दिवचलेन स्वाभिमानी दिवचलकार म्हणून गोंयान हांवें पयलें नांव पयलो शब्द हाडलो हांवें, स्वाभिमानी दिवचलकार. कारण खरोच एका वेळाचेर म्हाका निवडून हाडटा आसतना दिवचलकारांनी स्वाभिमान दाखयल्लो आनी एका मनशाक एका फाटोफाट एक असो टर्म दिना अशें म्हणूंक शकना. कारण आमचो मित्र राजेश पाटणेकर जो आसा पळय तेका दुसरो टर्म लोकांनी दिल्लो ना, पण ब्रेक दिसता म्हाका ना, ब्रेक दिवंक ना, कंटिन्युअस दुसरो टर्म दिला तेका, कळ्ळें. सो अशें म्हणपाक शकना एकदांच अशें घडलां, पूण दर फावटी बदलता लोक, पूण एक फावटी राजेश पाटणेकराक कंटिन्युअस सेकंड चान्स दिला. राजकारण म्हणलें की न्ही एकामेका मदीं ती फ्रिक्शन आसता, सगळें आसता. हांवें तुमचे 2-3 अशे इंटरव्यू पळयला जितून तुमी ओपनली सांगता की ना म्हाजो सगळेच मित्र ह्यो सगळे ह्या पार्टीन आहा त्या पार्टीन आहा त्या पार्टीन. कशें सर्वायवल जातलें मित्र? ना, पूण कशें आसा राजकारण म्हणटा तें जेन्ना इलेक्शन येता पळय तेन्नाच राजकारण करप. बाकीच्या दिसांनी राजकारण करप ना, बाकीच्या दिसांनी सगळे मित्र. पूण एखादो मनीस समजा जर बाकीच्या दिसांनी जर राजकारण करपाक लागलो जाल्यार त्या पद्दतीन ताका फैलार घेवचो पडटा. नाजाल्यार बाकीचे सगळ्या पक्षाचे सगळे जे लोक आसा पळय ते सगळे मित्रच. आमी पळय गोंय हें एकदम ल्हान आनी हें ल्हान असल्या कारण कोण कोणाचो सोयरो, कोणाचे नातेवाईक, कोण कितें खंयच्यान मित्र आनी फ्रेंड आनी कोण हे लागचे सामके संबंध आसा, कळ्ळें न्ही. सो तेका लागून आमी कोणा कडेन दुश्मन की वैरत्व अशें धरपाक शकना, पत्करपाक शकना. तेका लागून आमकां सगळ्यांच्या बरोबर फ्रेंडशिपीन मित्रत्वान आमकां रावचें पडटा आनी रावपाक प्रत्येक राजकारण्यान तशें रावपाक जाय. आनी मेजर एक हा तुमचे बद्दलचो फॅक्टर आसा. आमी जेन्ना एसेंब्ली लास्ट फाटले एसेंब्ली जेन्ना पळयतात तेन्ना अशें दिसून येता की जेन्ना तुमी वेंचून आयिल्ले, इंडिपेंडंट वेंचून आयिल्ले, तुमी आसले, रोहन खंवटे साहेब आसले, मागीर विजय साहेब आसले, जाल्यार तेन्ना न्ही तो एक ऑपोजिशनान जो एक स्ट्रेंथ दिसताली किंवा तो गव्हर्मेंटाक कॉर्नर करपाची ताकद दिसताली किंवा तो स्पॉन्टेनियस जो हें दिसतालें, एग्रेशन दिसतालें, तें खंय तरी मिसींग आहा दिसता तुमकां आज? पळय तशें पळोवपाक गेलो न्ही त्या वेळाचेर तुका सांगतालो की पोट तिडक आसली. आमी जेन्ना पळय आमी विधानसभेन उलयताले पळय ते सर्वसामान्यांचे प्रश्न, सबंद गोंयकाराचे प्रश्न आमी मांडटाले. डे टू डे जे कितें घडटा, कितें जाय, कितें नाका ते पळय तेच्या बद्दल आमी उलयताले. पूण एकंदरीत आतां जर विधानसभेन पळयत जाल्यार सगळें फिक्सिंग,
म्हणून 8 लोक ह्या वाटेंतले त्या वाटेन वयता, कळ्ळें न्ही. हें सगळें फिक्सिंग म्हणजे चल्लां. सरळ उलोवपाची पद्दत ही ती. न्ही फिक्सिंग तें पळय, हें आमी नाकारपाक शकना. किंवा म्हाका समजा की फिक्सिंग करून कोण ह्या वाटेन त्या वाटेन गेलो तेजें बरेंपण जाय अशें म्हणना. समजा एखाद्या मनशाक समजा म्हाजें बरेंपण जाय जाल्यार तेणी बरेंपण दवरचें, पूण स्पश्ट वक्तेपणां जी म्हाजी आसा ती म्हजी कोणूच काडून घेवपाक शकना. म्हाका फुडें नरेश सरा सारको जावपाक जाय. तुमकां दिसना की आजचे असेंब्लीन तुमची गरज आसा कशी? गरज आसा, कारण सर्वसामान्यांचे जे प्रस्न आसा पळय ते खूब सुटावे जावपाचे आसा. आनी ताका लागून त्या वेळाचेर आमी ज्या पद्दतीन लोकांचे प्रस्न मांडटाले, सो त्या पद्दतीचे प्रस्न मांडपी कोण तरी जाय. आनी ते बऱ्या प्रकारे बऱ्या वेवस्थेन आमी मांडपाक शकता अशी म्हाका खात्री आसा. आनी तेच्या खातीर आमी आसपाक जाय, ही काळाची गरज आसा. आमी म्हणजे फाटले जर आमी रेकॉर्ड पळयले असेंब्लीचेर, आमी हेंय पळयलां की तुमी फक्त दिवचल मर्यादीत उलयनासले. म्हणजे तुमी गोंया भरचे बाकीचे इशू तेय घेताले, तुमी पोट तिडकीन घेताले. सो आज जेन्ना तुमी म्हणटात की गरज आसा जाल्यार ती म्हणजे कशी तयारी कितें चल्ल्या तुमची परत असेंब्लीन येवपाची? पळय, जो आमचो लोक संपर्क आसा पळय तो चालू आसा. जे समाजकार्य आसा पळय, हें आयज म्हजें ऑफिस. ह्या ऑफिसांतल्यान म्हजे 2 जाण भुरगे आसा, ते जे पळय आमचे लोक आसा ते लोक आमचे कामां बाकी आनी कोणा कडेन वचना, आमचेच कडेन येता. तेंची कामां सरकारी दरबारांतली किंवा बाकीची इतर कसली जी कामां आसा ती आमी आमच्या ह्या ऑफिसांतल्यान आमी करताच. तो लोकसंपर्क आमचो. त्याच बरोबर जे पळय बाकीचे ज्यो म्हज्यो संस्था आसा त्या संस्थांतल्यान आमी ज्या लोकसंपर्कान आसा पळय तें चालू आसा. आतां आमी फक्त राजकारण करिना. हांवें तुका सांगलें तशें की राजकारण इलेक्शनाच्या वेळाचेरच करप आसा, आतां करप ना. आतां कोणाक त्रास करप ना. एखाद्याचें जर बरें करपाक जायना जाल्यार वायटूय करपाचो आमकां अधिकार ना, अशा ह्या प्रिंसिपलान आमी काम करता. सो तेज्या खातीर आमी लोकां बरोबर आसा, लोकांची कामां करता, फक्त प्रसिद्धी घेयना इतलेंच काम करता. तेच्या खातीर जर परत वचपाक जाय जाल्यार आमकां जशें लोकांनी आमकां राजकारणांत हाडल्या जाल्यार लोकांचे प्रश्न सोडपाक जाय, लोकच आमकां परत विधानसभेंत धाडटले. आतां तुमी म्हणपा लोकांक जाय जाल्यार लोक हें करतले, पूण फाटीं तुमी तयारी केल्ली वयर वचपाची केंद्रान, जाल्यार सडन कसो पळय तसो म्हाका थोडीशी इच्छा लोकसभेक वचपाची आसली, कळ्ळें न्ही. लोकसभेक वचपाची आमची इच्छा आसली आनी तेज्या खातीर हांवें म्हजे काही जे हितचिंतक जे आसा म्हजो गोंयभर तांकां विचारलेलें की कशें करया काय म्हणून. जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका तयारी करूं येता अशें म्हणून हांव सबंद उत्तर गोवा भोंवलो आनी लोकांची तशी इच्छाय आसली. पूण म्हजे दिवचलचे जे म्हजे कार्यकर्ते आसा पळय आनी म्हाका सोडून जे गेले ते म्हाका मेळ्ळे आनी ते म्हणपाक लागले की तूं केंद्राक वचून कांय अर्थ ना, तूं आमकां लोकल राजकारणांत जाय. 2027च्या विधानसभेन आमी परत एकदां तयारी करया आनी आमी विधानसभेकच पळोवया म्हणून हांवें 2 पांय फाटीं घेतले. आतां लोकल तुमी पळोवंक जाय, तुमी गोंयभरचे प्रश्न काडटात, पण मुळान तुमकां दिवचल म्हणजे तुमकां कितें, बिचोली म्हणजे तुमकां कितें? पळय, म्हाजो दिवचल म्हणटकूच म्हाजो जिवाळ्याचो प्रश्न आनी ताका लागून दिवचलेन जें कितें बरें करपाक जाय पळय ती करपाची म्हाजी इच्छा आसा. दिवचले खातीर सगळ्यान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जावपाक जाय, कारण हांगासर जवळ जवळ 10 ते 12 स्कुलां आसा, हायर सेकंडरी आसा, कॉलेज आसा. तेंच्या खातीर एक बरो ग्रावंड ना. इतलीं वर्सां आमी सगळें राजकारण करता, कितलेशेच आमदार जावन गेले, मंत्री जाले, ह्या भागांतल्यान मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर जावन गेली, पूण एखादो एक फूल फ्लॅज असो ग्रावंड हांगा तयार जालो ना. हें मनांतल्यान दुख्ख आसा. आजय आमी फक्त दुख्खच घेवन बसूंक ना, हांवें जागाय पळोवन दवरल्या, फक्त जागा घेवपाक जाय, कळ्ळें न्ही. ती जागा पळोवन दवरल्या जी जागा शहराच्या सामके कुशीक आसा, ज्या जागे पासून सगळी हायर सेकंडरी म्हणा बाकीची स्कुलां सामकी लागीं आसा. त्या बाकीचे जे आमचे दिवचलचे यूथ आसा पळय त्या युथांक आमकां ती जागा किंवा तो ग्रावंड सामको लागीं पडटलो आनी उपयोगाक येतलो असो ग्रावंड आसा, अशी जागा आसा. थंय एक बऱ्यापैकी ग्रावंड जावपाक जाय अशी म्हजी मनोमन इच्छा आसा.
आनी सगळ्यान म्हजो मनांतलो विशय म्हणजे ज्या जाग्यार दिवचलेन पुलीस स्टेशन आसलें त्या पुलीस स्टेशनाचेर ते जवळ जवळ 10-12 स्क्वेअर मिटर जागा आसा आनी त्या जाग्याचेर मल्टीपर्पज बिल्डींग म्हणजे एका बिल्डिंगेन म्हणजे एका शेता सकयल सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसां म्हणजे दिवचलेन बरीचशी गव्हर्मेंट ऑफिसां विखुरलेलीं आसा. ग्रामीण भागांतल्यान लोक बरेचशे म्हणजे ह्या दिवचलेक एका तालुक्याक बरे 3 मतदारसंघ लागता. तिनूय मतदारसंघातले लोक जेन्ना बिचोलेन येता तेन्ना वेगवेगळ्या भागान हांगासरलीं ऑफिसां आसा गव्हर्मेंट. सो बरीच कडेन सोदीत भोंवची पडटा. खंयचो जाणटो मनीस गरीब कोणूय जर दिवचलेन आयलो जाल्यार सरकारी ऑफिसां ताका सोदची पडपाक जायना. तेणी एका बिल्डिंगेन वयतकूच ताका सगळीं ऑफिसां मेळपाक जाय अशा प्रकारचो प्लॅन आमी त्या वेळार मनोहर पर्रीकराक आमी दिल्लो आनी मनोहर पर्रीकरान त्या वेळाचेर तो म्हणजे एप्रूव केल्लो आपल्या परीन. पूण आजून पर्यंत सुरू जालो ना हें मातशें दुख्ख आसा. पूण जर हांव समजा जर निवडून आयलो जाल्यार सगळ्यान पयलीं तो कॉम्प्लेक्स म्हणजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आनी मल्टीपर्पज बिल्डींग जी आसा पळय ती ह्या दोनूय गजाली जावप गरजेचें आसा. इतकी आपुलकी इतके हें आसा तुमकां अफेक्शन आहा काम करपाचें आसा. 2 वर्सां तुमकां सतत हें मेळोना यश मेळोना आनी तोय म्हणजे 500 ते 600 मतांनी तुमी पडले. ह्या फावटी 300 मतांनी गेलो. 300 मतांनी पडले जाल्यार तो हें जाता म्हणजे बाबा मनीस डिस्करेज जाता. पुरो आतां आनी राजकारण नाका कोणा खातीर करपाचें अशें जालें केन्ना? ना म्हाका तशें दिसना. थोडेशें दुख्ख जाता पूण ना आतां राजकारण पळय म्हाका अशें म्हटलें जाल्यार म्हाका लोकांनीच राजकारणान हाडलां. लोकच म्हज्या बद्दल कितें तें ठरयतले. सो आतां म्हाका बरो म्हणप वायट म्हणप कितें म्हणप हें लोकच ठरयतले. आयज सुद्दां म्हजे कडेन आयज आमच्या बरोबर कितलेशेच कार्यकर्ते आसा कितलेशेच लोक आसा कितलेशेच म्हजे हितचिंतक आसा म्हजे बरे मागपी आसा. पूण पळय ह्या लोकांक लागून हांव राजकारणान आसा. म्हाका स्वताक लागून नाल्यार हांवें कितें पळय हांवें जवळ जवळ आतां जवळ जवळ 400 ते 500 भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यो. हांवें केन्नाच कोणाच कडल्यान एक पयसो घेतलो ना. जवळ जवळ 100 कोटी लोन दिलें आसतलें तितूंतल्यान कोणाच कडल्यान खंयची च्या घेतली आसची ना. कोणी तें सांगचें इतलो कॉन्ट्रॅक्टर आसतले कोण आसतले कोणा कडल्यानच हांवें केन्ना एक पयसो घेतलो ना. म्हजी निव्वळ अपेक्षा दिवचल सुदारची. दिवचतले म्हणजे हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा लाटंबरसेन त्या वेळाचेर आमीच हाडलेली. हांवें आतां जर आसलो हांव आसलेलो न्ही जाल्यार इतल्यान 2 इंडस्ट्री तरी बऱ्यो येवपाच्यो कळ्ळें न्ही. म्हजे कडेन ऑलरेडी कॉन्टॅक्टान आसा 2 इंडस्ट्री येवपाचे आनी हांव थंय इतले जवळ जवळ 500 ते 1000 भर भुरगे थंय कामाक लागपाचे हांव आसलेलो जाल्यार. पूण आमचे सगळे भुरग्यांचें दुर्दैव आनी ताका लागून ती इंडस्ट्रियल इस्टेट फक्त स्टेडियम कसो रातचे लायटी पेट्टा थंय कळ्ळें न्ही. पूण इंडस्ट्री आजून येयना ही दुख्ख आसा. सो हेज्या खातीर म्हाका व्हडलेशें दुख्ख दिसना की समजा जर हांव गेलो ना गेलो पळय हांव लोकांचेर आमचें हें राजकारण म्हणटा तें लोकांचेर अवलंबून आसता. लोकांचें जशें प्रेम मेळटा आपुलकी मेळटा त्या पद्दतीन फुडें मेळटा. पूण एकच आनंद आसता लोकां मदीं रावपाक मेळटा गरीब धाकट्याचें काम करपाक मेळटा. हो एक आनंद आसा. हो आयुश्यान जन्माक येवन एक समाधान आसा. हांव तुमकां विजन नक्कीच विचारता पण कशें म्हाजो वाठार म्हाज्या वाठाराचें पोटेन्शियल कितें आहा हें म्हाका खबर आसतलें. सो आमच्या खातीर जे आमी पणजे किंवा हेर वाठारांतल्यान पळयता तेन्ना आमी बिचोली किंवा दिवचलाक पळयता तेन्ना मायनींग बेल्ट म्हणून पळयता. एल्स देन मायनींग कितें पोटेन्शियल हें दिसता तुमकां हांगा? पळय मायनींग लिगल मायनींग चालू जावपाक जाय आनी आमचे जे लोकल भुरगे आसा त्या भुरग्यांक त्या मायनिंगाचेर काम मेळपाक जाय हें म्हाजें सामकें निव्वळ म्हजो हेतू आसा म्हाजी इच्छा आसा. म्हणजे हांवें तुमकां तशें विचारलें म्हणजे पोटेन्शियल आतां जर चिंतलें आमी फक्त मायनिंगेचेरूच डिपेंड आसलें काय तुमचो कितें प्लॅन आसा मायनींग सोडून ट्युरिजम जावं आनी कितें अशें करूं येता काय कितें? पळय ट्युरिजमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयलें जाल्यार आमकां मयम लागीं आनी तेच्या बरोबर मयेच्या बरोबर आनीक दिवचलें बऱ्योचश्यो प्लेसीस आसा. सो त्यो समजा ब्युटिफाय केल्यो थंय समजा नवे समजा प्रोजेक्ट समजा जर हाडले जशें आतां म्हजो कारापूर हांगासर आमी पार्टनरशिपान आमी गोवा एक्वा वर्ल्ड म्हणून सुरू केलें. जाल्यार जवळ जवळ ह्या वर्सा आमी 40,000 लोक येवन थंय आज गेले विजीट केले. सो अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट समजा बरे समजा जाले जाल्यार ट्युरिजमाकय स्कोप आसा आनी ट्युरिस्टांकय एट्रॅक्ट करपाक शकता. भाई बद्दल उलोवप म्हणजे शब्द कमी पडटा. ते जे जशे ते आयज बिचोलकारां खातीर लढटा जे प्रत्येक तेंची लढाई कमी पडटा पण ते केन्ना हार मानिना. दुसरें म्हणजे
आयज विधानसभेक जो त्यांचो आवाज आसा तो अजून मेरेन आमकां आयकपाची तरस येता. हे सगळे बिचोलकरांक खबर आसा आनी बिचोलकर जाणा की कितेंय करूं शकता जर डेव्हलपमेंट ते भाईच करूं शकता. आयज जे गोष्टी भाईन केल्ले आसा, जे प्रोजेक्ट भाईन केले आहा, जे कोणी विचार सुद्धा करूंक ना त्या जाग्याचेर डेव्हलपमेंट केल्ले आसा. आणि ज्यो पयली गोष्टी भाईन प्रोजेक्टा खातीर केल्ल्यो आसा त्या आतां सक्सेस जाता कित्याक त्यो सुरवात भाईन केल्ल्यो आसा. सो आमकां दिसता की भाई सारको मनीस आजून बिचोलकरां खातीर जर आसा तो फक्त भाईच आसा आनी कोणूच आसना. सो हांव भाईक जन्मदिनाचे परबी दिता आणि त्यांचं अशेंच सुख समृद्धी आयुष्य आणि खूपशे सक्सेस इन फ्युचर येवचे अशी हांव तांकां शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. नरेश सावळ हो धडाचो कार्य करतो. एकदा शब्द दिलो की ते करूनच दाखवता तो. कर्तृत्व आणि नेतृत्वाचा केंद्रबिंदू म्हणजे नरेश सावळ. यारा तुझसे ग्रेट हो. तुम है तो हम सब है. हम सब है तो सब कुछ है. हॅपी बर्थडे. वेगवेगळे खूप खूप इश्यू असतात. आता लेटेस्ट म्हणजे आता जो 83 CRचो जो बायपास जालो गरजेचो आसलो. तशें पळोवपाक गेल्यार बायपासाची खूब गरज आसा दिवचले खातीर. की काही वर्सां पयलीं दिवचले बारकेटाक एक बायपास काडलेलो. पांडुरंग रावत जेन्ना पळय मिनिस्टर आसले, दिवचलचे आमदार आसले, तेन्ना तेंच्यांनी बायपास काडलेलो. तो खूब उपयोगाक पडलेलो. आयजूय तेजो उपयोग जाता. तसो आयज दिवचलेक आनी त्या बायपासाक आनी एक बायपास तयार जालो. ही काळाची गरज आसली. कारण हेवी व्हेकल्स आसा पळय ते दिवचले सिटीन येवच्या पेक्षा दिवचलेच्या भायल्यान गेल्ल्यो खूब बरें जातलें. बायपास जालो की नॉर्मली मार्केट बायपास जाता किंवा अशें जाता तो इश्यू जातलो काय कितें म्हाका दिसना. कारण मार्केटान येवपी जे लोक आसता पळय ते मार्केटान येतातच. तांकां मार्केटान येयल्या शिवाय किंवा मार्केटान बसल्या शिवाय तेंचो धंदो जायना किंवा तेंचें घर चलना अशा पद्दतीचे बरेचशे लोक आसा. आनी खंयच्याय सिटीक आसा जाल्यार मार्केट हें आसचेंच पडटा. आनी त्या नुसार कितले बायपास जाले तरी मार्केटान हो लोक घोळटाच. आयज बुधवार जालो काय बुधवारा पळयलें जाल्यार ती गर्दी मार्केटान आसताच. म्हापशेच्या बाजारात शुक्रारची गर्दी कितलेय जाले तरी शुक्रारची गर्दी आसताच. अशा पद्दतीचे ते चलतले. ट्रेडिशनल ते आहा ते चलतले. म्हणजे ते बायपास करा वा कितें करा ते बायपास जावचे ना. हय म्हणजे बायपासाक लागून व्हडलोसो दिवचले फरक पडचो ना. दुसरी गजाल आता तुम्ही म्हणटा आमी तुमची काळाची गरज आसा लोकांकूय तुमचो हें जाय. पण लोकांक कितें तरी जाय न्ही की म्हणजे बाबा कितें केलें तुवें की आमी तुका व्हरूंक परत. सो तो एक प्रश्न पडटा. तुमकां कितें दिसपाचें. हांवें दिवचलकारा बरोबर सबंद गोंयचे प्रश्न विधानसभेन मांडले हो एक विचार आसा. पण दिवचलेन समजा जर पळोवपाक गेल्यार डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान बाकीचे रस्ते म्हणा किंवा नवे रस्ते म्हणजे धनगर वाड्याचेर सावरदाट म्हणटा थंय रस्तोच नासलो तो रस्तो केलो. म्हणजे अशा पद्दतीचे आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय की ज्या जाग्याचेर कांयच नासलें पळय तें थंय नवें कितें तरी तयार जावं. यू हॅव टू क्रिएट समथींग. तशें हांगासर हो परिसर सामको घाण आसलो. हो जो आमी सेतू संगम जे हेका म्हणटा पळय आयज जे आमी पळयता पळय ते घाण आसली सगळी. पूण हांगासर हांवें म्हजो स्वताचो आर्किटेक्ट घालून PWD आनी WRD ह्या दोगांकय बरोबर घेवन हो ह्या आमच्या दिवचलच्या न्हंयच्या कुशीक एक सुंदर असो प्रोजेक्ट आमी केलो. म्हणजे हांगा जवळ जवळ शेकड्यांनी लोक सांचे बसपाक येता. समजा तुमी आयले आसा हांगा शूटिंग करपाक मेळटा, हांगा बऱ्योचश्यो गजाली करपाक मेळटा. आनी दिवचलचे जे आमचे पळय हांगासर स्वामी विवेकानंद प्रेमी असले ते सगळे एकठांय येवन काय बरो सुंदर असो पळय स्वामी विवेकानंदाचो पुतळो स्टॅच्यू आमी उबो केल्लो आसा सगळ्यांनी मेळून. सो अशा पद्दतीची ही सुंदरताय पळोवपाक आनी दिवचलेन कशें आसा एक अशा प्रकारचो प्रोजेक्ट जावं म्हणजे दिवचलच्या सौंदर्यान एक भर पडटा. आनी तशें पळोवपाक जाल्यार एक आमी वॉकिंग ट्रॅक आसा. म्हणजे जो पळय दिवचल्यान पूर येतालो पयलीं उदक भरतालें तें उदक आतां बंद जालें. ज्या दिसा पासून हो बांद पळय ह्या न्हंयचेर घातला त्या बांद घातल्या उपरांत दिवचल्यान आतां उदक येना. आनी तें जर पळयत न्हू तो बांद असोच आसलो आनी लोक घाण ते थंय घाण करताले. थंय हांवें WRD कडेन उलोवन हांवें तो बांद ब्युटिफाय केलो.
सुंदर असो वॉकिंग ट्रॅक केलो. जवळ जवळ शेकड्यांनी लोक आज थंय सांजचे 5च्या उपरांत तुमी पळयत जाल्यार चलपाक भोंवता. थंय इवन सकाळचे पळयत जाल्यार सुद्दां लोक भुरगे जाणटे भुरगे सगळे इवन हांगा एक तो एक युनिक मिरामार सो लूक कसो तुमी दिला. युनिक लूक. येस प्रत्येक सिटीन अशा प्रकारची जागा आसपाक जाय, ही काळाची गरज. कळ्ळें. हांगाच्यान तुमी जर पळयत न्ही तो बस स्टँड दिसता. बरोबर. तो बस स्टँडाक आनी 2 ते 3 वर्सां तरी वयतलीं पूर्ण जावपाक. अच्छा. हे दुख्ख आसा. आनी तो बस स्टँड घेता आसतना हांवें पयलीं पासून सांगतालो की तेका अंडरग्रावंड पार्किंग करपाक जाय. तो बस स्टँड ह्या लेवल ब्रिजाच्या लेवलाक हायट दिल्ली न्ही जाल्यार अंडरग्रावंड पार्किंग बऱ्यापैकी जावपाक. हे आज तुमी बिचोलेन समजा जर येत आनी बिचोलेन जर आमी पळयत बुधवारचे खास करून किंवा बाकीच्या दिसा सुद्दां पार्किंग नसता. लोकांक त्रास जाता स्कुटर्स 4 व्हिलर्स पार्क करपाक. सो त्यो गाडयो थंय पार्क बऱ्या प्रमाणात पार्क जावपाच्यो. सरकाराक म्युनिसिपालिटीक रेवेन्यू मेळपाचो आनी त्या रेवेन्यूंतल्यान जी तेचे त्या बिल्डिंगेचें मेंटेनन्स जावपाचें. सो हे कशें आसा, हे कोणी तरी विचार करपाक जाय आनी ते करपाक जाय आसले. सो ते कोणी तरी पळोवपाक जाय आसले आनी तितूंतल्यान ते समजा अंडरग्रावंड पार्किंग गडबड न करता ते समजा जर फुडली 25 ते 50 वर्सां चिंतून समजा जर फ्युचर चिंतून समजा जर ते केल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. म्हणजे तुमकां अशें दिसता की घडये तो तुमची वाट पळयता 2 वर्सां. सांगपाक जायना तें उद्घाटन आमच्या हातीन जावंक शकता. जर देवाक आनी लोकांक जर तशी इच्छा आसत जाल्यार जावंक शकता. तूं काय म्हणजे हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें की हांव आमदार जातलो म्हणून, पूण कालांतरान आमदारय जालो हांव. ही एक देवाची आमकां हें आसा आनी लोकांचे आशिर्वाद आसा. आनी एक गोष्ट म्हणजे हांव म्हणजे ऑफिसानूय पळयतालो हांगाय पळयलें की स्वामी विवेकानंदाक तुमी इन्स्पायर जाता की कितें स्वामी विवेकानंद म्हणजे कारण तुमी यूथ आयकॉन आसात कारण तुमची जे बॉडी लँग्वेज जी आसा किंवा तुमी उलोवपाचे जे प्रखर उलोवपाची स्टायल जी आसा इट इज मोर लायक एक्टीव आनी एनर्जेटीक यूथ. बरोबर. तुमी स्वामी विवेकानंदाचें कशें इन्स्पिरेशन घेता? पळय हांवें 2 मनशांक सदांच मानीत आयला, रामदास स्वामी आनी दुसरे संत जे निवृत्तीनाथ अशें म्हणटाले की मेल्या नंतर आपली स्मृती ह्या जगात रावू नये. आनी रामदास स्वामी म्हणटाले की मरावे परी कीर्ती रूप उरावे. अशा प्रकारचे 2 भिन्न विचारांचे संत. पूण ह्या दोगांच्या मदीं फरक आसलो. नरेश सावळ ह्या दोगांयक मानता, पूण ह्या दोगांयच्या पेक्षा हांव जर मानता कोणाक जाल्यार रामदास स्वामी आनी रामदास स्वामी बरोबर स्वामी विवेकानंद. अशा हांकां इतल्याच खातीर मानता की निवृत्तीनाथ आसले हे अध्यात्मीक आसले, पूर्ण अध्यात्म. आनी रामदास स्वामी जे आसले पळय ते अध्यात्म आनी व्यवहार हेची जोड. आनी आतांच्या काळान अध्यात्म आनी व्यवहाराची जोड आसपाची गरज आसा. प्रत्येक गजालीन व्यवहारय आसपाक खूब गरज आसा. आमी आमच्या स्वार्था खातीरच आमी समजा केलें आनी दुसऱ्याचे आमी समजा कांयच विचार केलो ना जाल्यार जाल्यार ह्या जगान आनी आमी जगून काय उपयोग ना. म्हणून जशें स्वामी विवेकानंद स्पश्ट वक्ते आसले तशेंच स्पश्ट वक्तेपण. भले म्हाका ना मेळ्ळे उपकारता पूण दुसऱ्याची फसवणूक करचो ना, दुसऱ्याचो घात करचो ना हो फक्त स्पश्ट म्हजो विचार आसा. म्हणजे एकूण आतां जेन्ना तुमी 2 वर्सां टेन्युअर ना तेन्ना तुमी तुमचें काम फाटल्यान चालूच दवरलां. म्हणजे काम जे सोशल वर्क जे आसा पळय ते म्हजें चालू आसा. लोकांक मदत करपाची, लोकांक मेळपाचें, लोकांच्या बरोबर रावपाचें हें म्हजें काम चालू आसा. एक निष्ठावान समाजसेवक आणि प्रामाणिक कर्मयोगी, त्याचबरोबर जिद्दीने धडपडणारा राजकारण ही म्हणजेच नरेश सावळ. नरेश सावळ म्हणजे अध्यात्म आणि व्यवहाराची उत्तम जोड. नरेश सावळ एक बरो खेळाडू, एक उत्तम कलाकार आणि बेस्ट ॲडमिनिस्ट्रेटर आहे. सामान्य जनतेचे आधारस्तंभ, युवकांचे प्रेरणास्थान आणि एक खंबीर नेतृत्व. इतको सगळो व्याप म्हणजे आतां आमी जितके भोंवले तेजेल्यान कळटा की तुमी हांगा आसतले, थंय आसतले आनी खंय म्हणजे सोशली हितून आसतले. हितून अशें म्हणटात की तुमचो कनेक्ट जो आसा भुरग्यां कडेन, जाणट्यां कडेन, सगळ्यां कडेन आसा. कशें सगळें मेंटेन करता, हँडल कशें करता? संवय जाली की जवळ जवळ आतां 20 ते 24 वर्सां जालीं की हांव लोकां मदींच आसा. म्हज्या फॅमिली बरोबर कमी आसता पूण लोकां बरोबर चड आसता.
कशें आसा की सकाळचे जो म्हजो सकाळचो हांव 6 उठ्ठा हय म्हणजे योगा किंवा बाकीचो एक्सरसायज केलो काय जवळ जवळ पुजा करता हांव 1 वर पुजा जातकूच मागीर जे पळय म्हजो दिनक्रम चालू जाता पळय तो हांव म्हाका दिसता 2:30-3 बी अशें जेवपाक येता घरा सो तो पर्यंत ह्या 3 हातून म्हणजे हांव केन्नाय पिरण अर्बनान वयता रेगुलरली स्कुलान वता मागीर म्हजे बिझनेस म्हजें ऑफिस आसा आमी थंय वता आतां आमी नवे बिझनेस आमी वॉटर पार्क सुरू केला त्या वॉटर पार्कान जवळ जवळ 1 ते 2 वरां आमची वता आनी त्याच बरोबर बाकीचे वेवसाय आसा आमचे कन्स्ट्रक्शन आसा थंय सायट विजीट करता आनी त्या नंतर घरा कडेन गेल्या उपरांत सुद्दां जवळ जवळ 20-25 जाणांक मित्रांक म्हज्या फोन करप म्हजें चालू आसता सो असो म्हणजे कोणाचो बर्थडे आसलो कोणाचे बऱ्या वायटाक म्हणजे हांव अशें म्हणटा की बऱ्या वायटाक सदांच म्हजी हजेरी आसता कोणें समजा पत्रिका दिली जाल्यार तें लग्न हांव केन्नाच चुकयना सो अशा पद्दतीचें म्हजें काम ओवरऑल ही म्हाका आतां संवय जाली अंगवणी पडटा पळय तशें अंगवणी पडलें म्हजें तें आतां तुमकां संवय जाली बरोबर आहा पूण घरच्यांक टायम दिना म्हणजे तांकां कंप्लेंट आसतली बारीक खंय तरी हय तें कशें म्हणजे तेंची कशी तरी समजूत काडप म्हणजे जेन्ना पळय तूं सोशल लायफान जेन्ना तूं येता पळय तेन्ना तुका खंय तरी सॅक्रिफायस करचें पडटा कळ्ळें न्ही सो ताका लागून आतां कशें जालें त्या बद्दल तें एडजस्ट जालें थोडेशें आनी एडजस्ट करता इंडिपेंडंट मागीर मगो आतां तांकांय सोड चिट्टी दिली आमी कितें चिंतपाचें आतां फुडें पळय जेन्ना आमी बरें काम करता तें सोशल वर्क आसूं किंवा बाकीचें इतर कसलेंय काम आसूं आमी जेन्ना लोकां खातीर काम करता आनी लोक जेन्ना तुज्या बरोबर आसता पळय तेन्ना तुका भिवपाची गरज ना त्या वेळाचेर जेन्ना इलेक्शन येतलें पळय त्या वेळाचेरच तो निर्णय घेवपाचो आनी त्या वाटेन मागीर वचपाचें लोकांक विचारून वचपाचें हें आतां आमी ठरयल्लें आसा कळ्ळें न्ही तो पर्यंत बिझनेसान लक्ष घालप आपली संस्था आसा त्या संस्थेत लक्ष घालप आनी एकंदरीत जितली समाज सेवा करपाक शकता ती करप त्या शिवाय तुका आतां पर्याय ना सो धंद्यान लक्ष घातलो संस्थेनी लक्ष घातलो संस्था वाडयलो धंदो वाडयलो आनी इलेक्शन येता तेन्ना इलेक्शन लडयलें इतलेंच काम करपाचें भिवपाची गरज ना तुमी म्हणलें मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां तुमची खूब अशी जवळकी आसा कामां जाता अशें म्हणटात मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन बरें पडना की वी आर गूड फ्रेंड्स म्हणून हय आदले आमी फ्रेंड आनी तोय म्हाका मानता हांवूय ताका मानता म्हणून आमी केन्ना हांव मुख्यमंत्र्याचेर वायट उलोवपाक वचना त्या मित्रत्वाचें नातें निभोवपाक लागून हांव केन्ना तेजेर वायट उलोवपाक वचना किंवा केन्ना टिका करिना इतलेंच सांगता अशें न्ही तर तें तुमचें काम जाता म्हणून तुमी अशें कितें ना हांव केन्नाच अशें म्हजेंच बाबा हें काम करूंक जायना जाल्यार तें अशें म्हजें केन्ना म्हजो स्वार्थी हेतू ना म्हजें स्वार्थ जर हांवें चिंतलेलें न्ही जाल्यार हांव फाटले फावटी सुदीन ढवळीकराक सोडून हांव मुख्यमंत्र्यांनी आनी भाजपान म्हाका ऑफर दिल्ली हांव तेन्ना ताका सुदीन ढवळीकर सोडून तांच्या बरोबर वचपाचो कोणाचो हांवें पळय घात करप ना म्हणजे हें म्हज्या रक्तानच ना दुसऱ्याचो घात करप ना दुसऱ्याक म्हणजे दुसऱ्याक त्रास करप ना हें हांव केन्ना म्हणजे हांवें म्हज्या टर्माच्या वेळाचेर हांवें कोणाचेर ट्रान्सफर सुद्दां करूंक ना कळ्ळें न्ही सो अशा प्रकारचें आमी काम करता आजून पर्यंत न्ही आतां सुद्दां आमकां त्रास केले म्हणून ताका फुडें वचून आमी त्रास करतले अशें हांव केन्नाच करचो ना चुकून सुद्दां करचो ना कारण हांव इतलेंच म्हणटा म्हज्या देवीक तें वायट दिसतलें म्हज्या आवय बापायक म्हाका जन्म ज्या आवय बापायन दिलो त्या आवय बापायक म्हजें वायट दिसतलें अशें हांव चिंत्तां म्हणजे हांव आज म्हजो बापूय पुलीस पूण आयज पुलिसांक हांव इतलो मानता की ज्या प्रत्येकाक पुलिसाक पळयतकूच त्या गणवेशान म्हजो बापूय म्हाका दिसता तुमी अशें कशें आयले तर पॉलिटिक्सान कशें आयले किंवा समाजकारणान म्हाज्या बापायची खूब इच्छा आसली की हांवें पुलीस डिपार्टमेंटान जॉयन जावचो म्हणून पूण तुका सांगलें न्ही म्हाका व्हायट कॉलर जॉब जाय आसलो आनी ना जाल्यार बिझनेस तरी जाय आसलो म्हणून हांव तें बिझनेस करीत हांव कन्स्ट्रक्शनान गेलो हळू हळू आनी पुलीस जाल्यार कोणाक सलाम मारप म्हाका आवडत नासलें पयलींच्या काळांतलें आनी पॉलिटिक्स तर म्हाका नाचना कारण म्हजी ही आतां पिरणा अर्बन संस्था आसा त्या संस्थे कडेन लोकांनी राजकीय दृश्ट्या पळोवपाक जायना असो म्हजो पयलीं पासून ठाम विचार आसलो पूण मागीर कशें जशें म्हाका म्हजे लोक मेळ्ळे म्हाका लोकांनी राजकारणांत हाडलो हांव स्वताहून राजकारणांत केन्नाच येवंक ना
कळ्ळें न्ही. आतां फुडें सुद्दां लोकांनी समजा जर परत चल करया आमी, म्हजे मित्र आसा किंवा बाकी हितचिंतक आसा, म्हजे सपोर्टर आसा, तेंच्यांनी म्हटलें चल आमी करया जाल्यार करतलो. तेंच्यांनी सांगलें ना आतां आमी थंड बशी आहा, आतां कांय करपाचें ना, जाल्यार कांय करचो ना. बिचोली डिचोली किंवा म्हणलें न्ही जाल्यार एक सांस्कृतीक धरोवर असल्यो गजाली खूब आसा, नाट्य क्षेत्रांनी खूब आसा. तुमचो आवाज जो आसा तो प्रखर आवाज आमी एसेंब्लीनू आयकला आनी काय तुमचे कडल्यान ते हें बी आयकल्यात. बारीकशें कितें म्हणून दाखोवं शकता तुमी, म्हणजे म्हणून दाखय तुमच्या वाडदिवसाच्या दिसा. जिंदगी चंद लम्हों की बात होती है, कम वक्त हमें ये भी नहीं पता कि कल की शाम होने तक हम होंगे या नहीं, लेकिन जब तक रहेंगे आप लोगों के साथ रहेंगे, आपका काम करते रहेंगे. क्या बात, वंडरफूल. आणि अशें गाणे बी कितें पद बीन पद अशें आसा, पूण आयज न्ही म्हाका दिसता एसेंब्लीन तुमी एकदां अशें आमी बरेचशे एसेंब्लीन बरेच मजाय केल्या, तशें खूब अश्यो गजाली एसेंब्लीन केल्या, पूण आतां ताका जाली 10 वर्सां. तुमचो वाडदीस न्ही आज म्हणून म्हणटा. न्ही वाडदिवसा खातीर आमी गाणे गावपाकच जाय अशें कांय ना, कळ्ळें न्ही. आमी लोकांक आनंद दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. प्रत्येक मनीस व्यसन मुक्त जावपाक जाय, भयमुक्त जावपाक जाय, आनंदमय आसपाक जाय, ही म्हजी इच्छा आसा. A very good human being, good leader. I would say he is a good organizer, and first of all he has also got good vision and is in the habit of taking the public together. On his birthday I wish him a very happy birthday. नरेश सावळ ही डिचोली मतदारसंघाक लाभलेली अशी एक व्यक्ती, ज्या व्यक्तीकडे विजन आसा, दूरदृष्टी आसा, ज्याच्याकडे रोड मॅप आसा आणि खंयची गोष्ट ते करताना त्याच्या फाटल्यान पूर्णपणे त्यांचे व्हावून वचून ते काम पूर्ण करपाची शक्ती, त्यांच्याकडे धाडस जे आसा, जिद्द आसा, ती जिद्देक खरेंच वाखणण्याजोग आसा. तशेंच तेंचे जो वाडदिवस आसा, त्यांचो वाडदिवसाच्या निमतान तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिताना तांकां उत्तम आरोग्य, आयुष्य आणि धनसंपदा लाभची आणि लोकांची सेवा करपाक तांकां शक्ती दिवची, ही हांव परत एकदा शांतारका आणि कोटेश्वर बोडेश्वरा कडेन चरणी मागणी मागता. सर तुमची राणे फॅमिली म्हणजे मंत्री आमदार विश्वजीत राणे आनी तांचे फॅमिली कडेन जवळकीचे बद्दल खूब उलयता. प्रताप सिंग राणे, तांची मिसेस आसूं, विश्वजीत राणे आसूं, हांच्या बरोबर आमचो सामको लागचो संबंद. कारण जी म्हजी पॉलिटिकल बेस जी केली पळय ती प्रताप सिंग राणे आनी विश्वजीत राणे हांणी, म्हणून हांव केन्ना परत परत प्रताप सिंग राणे किंवा विश्वजीत राणेचें नांव घेता. सुरवातीक प्रताप सिंग राणेन आमकां 3 कॉर्पोरेशनांचेर डायरेक्टर म्हणून घातले, म्हणजे हँडीक्राफ्ट, गाल आनी तिळारी इरिगेशन. तिळारी इरिगेशनाचेर डायरेक्टर म्हणून घालतकूच आमकां अशा प्रकारची संदी मेळ्ळी की बारीक लोकां बरोबर जे शेतकरी आसा आनी जे कल्टिवेशन आसा पळय तें वाडोवपाक मदत जाली. लाटोंबार्से भागांतल्यान जो आमचो कॅनल वयता तिळारीचो, त्या कॅनलाच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या शेतां पर्यंत उदक पावोवपाक आमकां मदत करपाक मेळ्ळी, कळ्ळें न्ही. आनी त्या वेळाचेर बरेचशी शेती वाडली आनी बरेचशें उदक जें आसा पळय तें लोकां पर्यंत पावलें. अशें ह्या तेच्या नंतर जे आर्टिजन असले आमचे, त्या आर्टिजनांक म्हणजे खास करून दिवचलचे आमचे दिवचल तालुक्यातले म्हणा, मतदारसंघातले म्हणा किंवा बाकीतले ह्या भागातले, त्या सगळ्या आर्टिजनांक आमकां हँडीक्राफ्टाची मदत दिवपाक मेळ्ळी. जे गणपतीकार, मुर्तीकार, बाकीचे इतर हांकां त्या वेळाचेर आमकां मदत करपाक मेळ्ळी. आनी गालान जे म्हणजे बरी चलन आसली त्या वेळाचेर गरीब परिस्थितीन, म्हणजे सामके हें जाल्ली, बंद पडपाक आयिल्ली, ती आमी तशीच चालू दवरली आनी जे वर्कर असले त्या वर्करांक थोडोसो सरकाराचो बेनिफीट मेळोवन दिलो. अशा पद्दतीचे त्या वेळेचे ते कॉर्पोरेशनांतल्यान आमकां काम करपाक मेळ्ळें आनी लोकां भितर वचपाक मेळ्ळें. हो तेचो फायदो जालो. आनी साहेबाचो म्हणजे आमचो त्या वेळेचे मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेचो हेल्प आमकां की बाकीच्या भुरग्यांची, बाकीच्या लोकांची कामां करपाक मेळ्ळो. आतां विश्वजीत राणे जेन्ना पळय आमचो संबंद आयलो तेन्ना विश्वजीत राणेन जवळ जवळ 28 देवळां म्हज्या मतदारसंघान बांदली. 28 देवळां, जवळ जवळ 5000
लोकांक शिर्डी आमी जाणटी आसात अजुनूय उगडास काडटा ती जाणटी किंवा ती बायलां आसतलीं किंवा दादले आसतले भुरगे आसतले हांकां जवळ जवळ 5,000 लोकांक आमी शिर्डी त्या वेळाचेर शिर्डी पंढरपूर दाखयल्या. कितलेशेच आमी मेडिकल कॅम्प्स घेतले, कितलेशेच महिला मंडळां उबी केली, कितलेशेच क्लब्स केले, कितले फार्मर्स क्लब केले आणि अशा प्रकारे इतले आमकां विश्वविद्यान आमकां जितले बिजी दवरले की तातूंतल्यान आमची खऱ्या अर्थान बेस तयार जाली राजकारणांतली. म्हणून हांव तांकां मना पासून सामको मानता. आमी इतकें सगळें उलयलें तुमच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आमी भोंवन आयले आज. सर्वसंपन्न असो वाठार ग्रीनरीक धरलो, नॅचरल रिसोर्सीस धरले, आतां इंडस्ट्री म्हणा बाकीचे कला किंवा बाकी सगळे क्षेत्रां बद्दल तुमी हांगसर सगळें आसा अशें म्हणूं शकता. तुमी एज अ लिडर जशें आमी पळयतात की तुमकां विजनरी म्हणटात, एज अ विजनरी लिडर तुमचें विजन बिचोली कितें? कशें आसा की सगळ्यान पयलीं दिवचलेंच न्ही की म्हज्या विजना प्रमाणे किंवा म्हाका जें दिसता पळय तशें पळयत जाल्यार एज्युकेशनान आनी हेल्थान सरकाराचें बऱ्यान बरें काम जावपाची खूब गरज आसा. बाकीची बारीक बारीक कामां सगळीं सोडून समजा आमी विचार केलो जाल्यार हेल्थ आनी एज्युकेशन म्हणजे एज्युकेशनान आयज म्हणजे सरकारी बरें काम करताच कित्याक ज्यो जुन्यो शाळा मराठी शाळा कितें आसा तांकां रिनोवेट करता, तांकां म्हणजे नवो लूक दिवपाचो तांचो प्रयत्न आसा. बरेच शाळेंनी ग्रॅज्युएट टिचर्स आसा आनी आतां म्हणजे सगळे फूल इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज बऱ्यो शाळा तयार जाता. त्याच बरोबर हेल्थ वायज प्रत्येक मतदारसंघान प्रत्येक तालुक्याच्या लेवलाचेर बरी हॉस्पिटलां तयार जावप खूब गरजेचें आसा, ज्या हॉस्पिटलांतल्यान लोकांक बरी सुविधा मेळटली. म्हणजे एक एक्सरे काडटलो जाल्यार ताका म्हापशें वचचें पडटलें किंवा समजा एक ऑर्थोपॅडीक जाय जाल्यार ताका म्हापशें वचचो पडटलो अशें आसपाक जायना. सगळ्या सोयी युक्त अशें सोयींनी युक्त अशें आसलेलें हॉस्पिटल प्रत्येक मतदारसंघान प्रत्येक तालुक्यान जावप खूब गरजेचें आसा. सो तेज्या खातीर हांवें जेन्ना पळय आमी पॉलिटिक्स सुरू केली आनी जेन्ना विश्वजीत म्हाका मेळ्ळो जेन्ना काँग्रेसचें सरकार त्या वेळाचेर विश्वजितान आमकां सुंदर अशी दिवचले खातीर PHC बिल्डींग बांदून दिली. त्याच्या नंतर एक ब्रिज आसा हांगासर बिचोलेन, तो बिचोलचो ब्रिज तोय आमकां त्या वेळाचेर दिगंबर कामतच्या माध्यमांतल्यान आमकां त्या वेळी मुख्यमंत्री पण विश्वजिताच्या फुडाकारान तोय ब्रिज आमकां कंप्लीट करून मेळ्ळो. अश्यो खुबश्यो गजाली आसात त्या वेळाचेर कंप्लीट जाल्ल्यो. पूण हॉस्पिटल बांदलें म्हणून जायना, पूण तितून बाकीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आसपाक जाय. कित्याक थंय कशें आसा की थंय एक्सरे मशीन आसा, एक्सरे मशीन आसा जाल्यार टेक्निशियन नासता, एक्सरे मशीन आसा टेक्निशियन आसा जाल्यार फिल्म नासता. ह्यो तिनूय गजाली जर आसल्यो जाल्यार लायट नासता. अशें गजाल आसपाक जायना. बरें तें सगळें समजा एक्सरे तयार केलो जाल्यार तो एक्सरे पळोवपाक कोण तरी डॉक्टर आसपाक जाय. सो तो नासता. सो म्हणून प्रत्येक पेशंट येता तो पेशंट मागीर ताका म्हापशा रिफर करचो पडटा नाल्यार GMCन रिफर. अशें जावपाक जायना. त्यो सगळ्यो सोयी हांगासर जावपाक जाय. ही सामकी आमच्या लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान ही खूब अत्यंत गरजेची. आयज ही हॉस्पिटल जालें हांगा पूण तें जर म्हाका दुख्ख दिसता की आमच्या PHC जर पळयत आमी CHC म्हणटा पूण ते CHC म्हणण्या सारकें तितून कांयच ना, कळ्ळें न्ही. आनी तेजे कडेन कोण लक्षय दिना हें आमकां दुख्ख आसा. आयज आमी एज्युकेशनाचो प्रश्न घेत न्ही की आमी दिवचलेन आमच्या एका पेक्षा एक बऱ्यो शाळा आसा, कळ्ळें न्ही. शांतादुर्गा आसा, आवर लेडी आसा, हांगा राधाकृष्ण आसा, थंय रोटरी क्लबाचें स्कूल आसा, थंय आनी बाकीच्यो आमच्यो मराठी शाळा आसा, ही आमचे हायर सेकंडरी शांतादुर्गा आसा, कॉलेज आसा. अश्यो 7-8 अश्यो इन्स्टिट्युशनां आसा, बरी चलता. पूण ती शहरान आसा. मनोहर पर्रीकरांची एक स्कीम आसली, आयडिया आसली की जशें कुजिरान जाला पळय सगळे पणजे सिटींतल्यो सगळ्यो स्कुलां पळय कुजिरान व्हेली आनी थंय सिस्टमॅटीक तांकां ग्रावंड आनी सगळे बरें स्कूल बांदून दिला पळय त्या पद्दतीचे सरकारान जबाबदारी घेवन तांकां बरी जागा अवेलेबल करून एक मोठो 10-15 हजार स्क्वेअर मिटराचो ग्रावंड आनी तेज्या सभोवती बाकी सगळीं स्कुलां अशा प्रकारचो मोठो प्रोजेक्ट दिवचलेन येवचो अशी काळाची गरज आसा आनी म्हाका मनोमन दिसता. आनी तेच्या भायर आमचे जे स्पोर्ट्समॅन आसा बाकीचे इतर भुरगे आसा तांकां खेळपा खातीर किंवा स्कुला खातीर सुद्दां एक बरो ग्रावंड आसचो, सगळ्या सोयीनी युक्त असो
म्हणजे स्विमींग पूल आसूं, बाकीचे जीम आसूं, म्हणजे इनडोर गेम्स आसूं, हे सगळं खेळपा खातीर आनी आउटडोर अशा प्रकारचो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसचो अशें मला मत दिसता. ही काळांनी ही अत्यंत जाता तितले बेगीन जावपाची गरज आसा. कित्याक आमी ग्रावंड आमी स्पोर्ट्समॅन, आमी कलाकार, आमी हो ग्रावंड जावपाक जाय, खंयचे हेजे रवींद्र भवन जावपाक जाय, खंयचे कला मंदिर जावपाक जाय, अशें आमी केन्नाच्यान 25-30 वर्सां जाल्यार आमी सोदता, पण आमकां त्या वेळार मेळ्ळें ना. आमकां मेळूंक ना म्हणून फुडल्या भुरग्यांक ते बेगींतल्यान बेगीन मेळचें अशी इच्छा आसा. आमी आयज नाल्यार फाल्यां नाल्यार आनी 25 वर्सांनी जातलें, मागीर जावन कांय फायदो ना. त्या वेळाचेर आमी आसचे ना. आमच्या भुरग्याची कला, आमच्या भुरग्यांतले आसलेले स्पोर्ट्समॅनचे गूण हे आमकां पळोवपाक, तांकां जायच खेळपाक, पण आमकां पळोवपाकची आमची इच्छा आसा. आयज हे स्कूल जालें, एज्युकेशन जालो, स्पोर्ट्स जालो, मागीर सांस्कृतीक भुमी ही कितलेशे दिवचलेन कलाकार आसात, त्या कलाकारा खातीर कला भवन जावप काळाची गरज आसा. म्हणून हांवें सरकारा कडेन त्या वेळाचेर जे पुलीस स्टेशन आसा थंय मल्टीपर्पज एक बिल्डींग येतली, ज्या बिल्डिंगेन सगळी गव्हर्मेंट ऑफिसीस आनी ताज्या समोर जी आतां बिल्डींग आसा कलेक्टरेट बिल्डींग, ती बिल्डींग मोडून थंय एक बरें कला भवन बांदपाची हांवें रिक्वेस्ट, ऑडिटोरियम हांवें रिक्वेस्ट मनोहर पर्रीकराक केल्ली. ऑल प्लॅनिंग बिनींग सगळें जाल्लें, कळ्ळें न्ही, पूण तें आजून पर्यंत सुरू जायना ही एक खंत आसा. पूण तें सुद्दां जावप म्हणजे एक गव्हर्मेंट बिल्डींग फूल सगळे ऑफिसां आनी तें कला भवन, ज्या कला भवनांतल्यान आयज आमचे नवे जे तयार कलाकार जाता पळय, बाल कलाकार आसा पळय, किंवा एखादे आमचे कलाकार जुने जाणटे जे कलाकार आसा तांकां कला सादर करपाक थंय एक संदी मेळटली. सो अशा प्रकारचे जे पळय हे जे काही गजाली आसा त्यो जावप खूब गरजेचें आसा. त्याच बरोबर आयज गोंयांत संबंद बेकारी वाडल्या, म्हणजे दिवचलेन काय सगळे नोकरेक ना, सगळे बेकार आसा, बरेचशे बेकारी आसा, म्हणजे सगळ्या पेक्षा दिवचलेन चड बेकारी आसा म्हणपाक काय हरकत ना. आनी तेच्या खातीर गव्हर्मेंट सगळ्यांक नोकरी दिवपाक शकना. तेच्या खातीर बरे ज्यो नेस्ले आसा अशा प्रकारच्यो 1-2 समजा जर इंडस्ट्री समजा जर दिवचलेन येत जाल्यार सोन्याहून पिवळे जातले. आनी तेच्या खातीर लाटंबारसेची जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, म्हण हांव सांगता, हांव समजा आसलो न्ही, ती इंडस्ट्रियल इस्टेट कंप्लीट जावपाची आनी थंय बरे 2-3 इंडस्ट्री हांव हाडपाचो. कारण म्हाजे कडेन आजूय ते लोक फाटल्यान आसा की मातशें इंडस्ट्रियल इस्टेटीचें काम फास्ट करा, की तुका आमकां थंय इंडस्ट्री सेटअप करपाचो आसा म्हणून. सो तें जाल्यार म्हाका आमकां मेळटलें आसलें, कळ्ळें न्ही. सो ह्यो बऱ्योचश्यो गजाली आसा, कळ्ळें न्ही. रस्ते कशे आसा, रस्ते जायत रावतले, रस्त्याचेर डांबर परत परत घाली, ते कंटिन्युअस प्रोसेस, तो रस्त्याचेर डांबर घालप किंवा बाकीचें कितें करप हे जे कंटिन्युअस. पूण एखाद्या गांवांत समजा जर रस्तो ना तो रस्तो नवीन करप हे तें म्हत्वाचें, कळ्ळें न्ही. अशें ह्यो गजाली खूब काळाची गरज आसा जावप. म्हणजे राजकारण म्हणलें की भाई भाऊ असली गोश्ट येता. तुमी भाई की भाऊ? न्ही, हांव म्हाका स्वताक भाई आनी भाऊ म्हणनाचो. हांव नरेश सावळ, कोणी म्हाका कितेंय म्हटलो, वी आर ऑल फ्रेंड्स. जाणटे आसा तांकां म्हज्या बापाय समान, आवय आसा, जाणटी ज्यो बायलां आसा तेंचे म्हज्या आवय समान, बाकीच्यो सगळ्यो भयणी समान, बाकी सगळे म्हजे मित्र, बाल मित्र आसूं कोणी आसूं मित्र, ते मित्रत्वाचें नातें हांव निभयत आसा, कळ्ळें न्ही. जिंदगी का साथ निभाते चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, अशा पद्दतीन काम चल्लां. शेवटाक नरेश सावळ एज अ पर्सन, सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन सगळो वेगळो, आज खंय स्वताक पळयता? टुडे आय एम सेफ. हांव जेन्ना तुजें कशें आसा, तुवें पळयता आसतना तूं कसो सेफ आसा हें पळोवपाची गरज आसा. हांव सामाजीक दृश्ट्या काम करीत आसा, म्हज्या एज्युकेशन फिल्डान हांवूय काम करीत आसा, म्हजो स्वताच्या वेवसायांनी हांव काम करीत आसा. दुसरें म्हणल्यार हांव सहकार क्षेत्रांनी काम करीत आसा. हांव एंटरटेन झोनांनी आतां भितर येयला, सो तोय आतां हांव म्हजो धंदो म्हणून हांव पळयत आसा. अश्यो कन्स्ट्रक्शन बिजनेस किंवा बाकी हांव बिजनेस बाकीच्यो म्हज्यो एक्टिविटी ह्यो सगळ्यो चालू आसा. बॅलन्सिंग ह्यो सगळ्यो म्हज्यो चालू उरतल्यो. जेन्ना पॉलिटिक्स येतली, जेन्ना राजकारण करपाचो वेळ येतलो, त्या वेळाचेर राजकारण करतलो आनी लोक कसो प्रसाद दिता पळय त्या प्रमाणे आमी फुडें वतले. सर, आजच्या ह्या तुमच्या बर्थडेच्या दिसा घडी तुम्ही सारखे बिझी आहात, तरी तुम्ही तुमचो वेळान वेळ दिलो आणि तुमचे मनोगत सांगले किंवा मनातले गजाली सांगले, तुमचे विजन सांगले, पास्टा बद्दल उलयले तुम्ही, प्रेझेंटा बद्दल उलयले आणि बिचोले किंवा दिवचल कशी आसची हाजे बद्दल तुम्ही हे घातले. तुमच्या फुडल्या वाटचाले खातीर खूब खूब शुभेच्छा. परत तुमकां वाडदिसाच्यो खूब खूब परबी. देव बरें. थँक्यू व्हेरी मच.